तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की संजीवनी फाटी वर्साक बंद आशिल्ली. ऊस गोंयच्यान भायल्या लेल्या फॅक्टरी धाडून पडटालो. आमी गेल्ल्या म्हयन्याक फाटल्या म्हयन्याक आमी एक मिटींग घेतली फूल शेतकारांक घेवन. कित्याक जेन्ना कोरोनाचो टायम स्टार्ट जालो तेन्ना आमकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाले आनी आमी खंयच भायर सरूंक शकना आनी ह्या विशयाचेर आमी फुडें कांय घेवन वचूंक शकले ना. सो ताका लागून गेल्ले एक म्हयनोभर आमी ताजेर डिटेल सगळें स्टडी केल्या आनी एक 2-3 एजन्सीक मेळून जालें म्हगेलें आनी तातूंतल्यान एक हांवें वायबल एजन्सी आसा आमी हांगा गोंयकार हाडिल्ली. आमचो विशय असो आशिल्लो की गोवोरमेंटाक इनवॉल्व करून घेवन जें एक प्रपोजल आमी गोवोरमेंटाक दिल्लें की शुगर म्हणजे ऊस आमी हाडून बेल्टर घालतलो. बेल्टर घातल्या नंतर ती साखर जावं पर्यंत म्हणजे शुगर केन साकून साखर जावं पर्यंत ही जबाबदारी पळय कितें आसा ती आमची टोटली त्या एजन्सीन घेवपाची आनी बाकीचे एडमिनिस्ट्रेशन कितें आसा तें आमचे गोवोरमेंटान पळोवपाचें. अशे पद्दतीचें प्रपोजल आमी करून दिल्लें आनी म्हाका दिसता सादारण एक 3 ते 4 वर्सांनी हे प्रपोजल फाटलो बॅकलॉग सोडलो. फाटलो जर आमी लोनाचो विशय सोडलो फॅक्टरीचो नव्यान तर आमी थोडे इन्वेस्टमेंट केल्ले जाल्यार फुडले 3 ते 4 वर्सां भितर हो आमी कारखानो काय फायदेशीर आमी हाडूंक शकता. हे पद्दतीचे प्रपोजल आमी सरकाराक दिल्ले कडेन आसा. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी तें परमिशन दिलां. ताजेर ताणी विचार करता म्हणून ताणीय एक विशय मांडला की आमी जो विशय आसा तो टोटली आउटसोर्सीस करपाक पळयतात. जणू फुडल्यो एक 3-4 वर्सां भितर आरकेवीच्या अंडर हो जो कारखानो आसा तो आमी पूर्ण नवो करतले आनी त्याच बरोबर तेजी पळय कितें जबाबदारी आसा टोटली खंय तरी हाका कंपनीक आमी लीज आउट करतले असो तांचो विशय आतां सद्या चलता. जो आमी विशय दिल्ला त्या विशयाचेर खंय तरी तांचें मातशें दुमत आसा. सो लेट्स पळोवया आतां कशें गोवोरमेंट कशें वर्कआउट करता. कित्याक हांव इतलें सांगूं शकता की जें प्रपोजल आमी दिल्ले कडेन आसा तें शेतकाराचे फायदेशीर गोंयाक शेतकार कमी जावपाक जायना उसाच्या दृश्टीच्यान फायदेशीर आसा. प्लस बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आसात म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट जो आसा तो थोडो चेंजीस करपाक जाय. आयज भरपूर स्टाफ म्हणजे वाडलेलो कडेन आसा. थोडो स्टाफ सगळो म्हणजे हे जाल्ले कडेन आसा ऑलमोस्ट रिटायरमेंट पावले कडेन आसा. सो हे सगळे जर चेंजीस केल्यो आनी फॅक्टरीक जर मिनिमम कितें पळय आमची घालपाचें कॅपिटल शेअर पळय घालपाक तो घातलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी ती फायदेशीर. नो बट इन द वन थिंग गव्हर्मेंटाच हितून कितें बिकॉज सद्याक तरी गव्हर्मेंट म्हणटाली आमी लॉसान चलता. सो फुडें ती हितून प्रपोजलान मागीर लॉसान चल्ली जाल्यार ना हें लॉसान चलपाक कित्याक आमी जो मनीस आतां हांगा हाडलो कडेन आसा ताणी मेंटेनन्स पार्ट जो आसा म्हणजे प्लांटाचेर शुगर म्हणजे ऊस पड सुद्दां ती साखर जावप जाय मदलो जो पार्ट आसा तो एक फिक्स कॉस्ट आनी एक्सपायर्ड आसता तांकां दिता म्हणून सांगले कडेन आसा. आनी तो जर दिलो जायत आनी ताजे प्रमाणे ते भायर वचचे ना. तेणी कितें जबाबदारी आपली घेतली कडेन आसा की शुगर हाडून तुम्ही फक्त ऊस हाडून दिया आमकां आमी शुगर तयार करून दवरपाची जबाबदारी आमची. सो हाजे विशय असो आसा की हांगा खंय मेंटेनन्स जो पार्ट जो मेजर आसा तो खंय येवंक शकना. आनी जो कारखान्यात आसा लोकांनी कितलें सांगू पूण जो कारखानो आसा तो इतलोय वायट जाल्ले कडेन ना. तेची मायनर जर आमी तर मॉडिफिकेशन थोडी केलें जायत जाल्यार आमकां रिकवरी जी आसा ती मायज म्हणून आमच्या शेतकारांक फायदो. पूण प्रायवेट हाडून दीत जाल्यार गव्हर्मेंट उलयता पळय तितून वॅलिडिटी आहा. प्रायवेट गव्हर्मेंट म्हणटा पळय प्रायवेटाक कोणाक दिवंक सोदता म्हणटा पळय ना ते तांचे कशें आसा आमी सरा कडेन उलयता त्या प्रमाणे सीएम सरा कडेन उलयता त्या प्रमाणे ते म्हणटा की आरकेवीच्या अंडर आमी ही स्कीम घालून सेंट्रला कडच्यान 60-40 जो हे आसा त्या प्रमाणे हांगा ती नवी फॅक्टरी प्लांट फूल नवो घालपाचो आनी तेज नंतर ती कोणाक तरी आउटसोर्स करपाची असो तांचो विशय ताणें आतां कितें सांगले कडेन आसा जो आमच्या विशया पेक्षा वेगळो आसा. आमच्या प्लॅनांनी असली मशिनरी घेवन म्हळ्यार तातूंत थोडे चेंजीस करपाक पडटले. तातूंत थोडे चेंजीस करता ते चेंजीस केले नंतरच आमची फॅक्टरी तातूंत चलूं शकता. सरकारची कंप्लेंट नवी करपाची सरकाराचो विशय आसा टोटली नवो करता नवो कॉन्ट्रॅक्ट दिवचो आसता. पूण ते जावपाक फुडले 3 ते 4 वर्सां वतली जर तशी पद्दतीन आमी विचार केले जाल्यार म्हणजे ज्या प्रमाणे ते प्लॅन आउट करले प्रमाणे 3 ते 4 वर्सां वतली. सो शेतकारांक तितले भितर डिली उरपाय न्ही. सो ताका लागून आमी विशय दिले की आतां हें करया अशें. ओके. आनी तुमी म्हणटा पळय न्हू तुमी म्हणटा ते कितलो टायम लागता ना आमी आतां हे सिजन चालू करूं सोदता. ह्या सिजनान ह्या सिजनान चालू करूं सोदता. ह्या सिजनान चालू करूंक सोदता. म्हणजे जवळ जवळ 75 दीस मार तांकां मेंटेनन्साक वतले आनी तेज नंतर आमी चालू करूं सोदता. सो सीएमान तुमकां टायम लिमीट बाकी ती म्हटला काय ना तुमी म्हणटा गव्हर्मेंटाक ना तातूंत गव्हर्मेंटा बर्डन आसा न्ही आसा सादारण आमकां म्हणजे तांकां स्टार्टींग कॉस्टींग पळय आसा तो घालचो पडटलो बाकी ते काम डिटेल सगळें दिल्ले कडेन आसा. ना पण तुमी सीएमान तुमकां कितें टायम लिमीट बा दिला टायम दी आमकां वचीन ना कितें म्हटलां ना पूण हांगा आयले नंतर कॉन्सेप्ट चेंज जाला थोडो. सीएम म्हणटा आपल्या अशे पद्दतीन वचपाचें ना. सरकाराक ह्या पद्दतीन म्हणजे जे आमी प्रपोजल दिला त्या पद्दतीन वचपाचें ना. म्हाजें काम आशिल्लें कित्याक हांवें एक ती हाती खंय तरी घेतलें की आमची मॅक्झिमम जे शेतकार लोक आसात ते उसाचे शुगर केन शेतकार लोक आनी त्या लोकांक सांबाळून दवरपाचें आमचें काम आसा. इतलीं वर्सां ते पळयत जाल्ले कडेन आसा आनी हेजे फुडें तांकां तें धरपा जाय. आनी दुसरी कॅश क्रॉप घेवपाची क्रॉप आज सद्याक दुसरी ना. आनी ताका लागून म्हजें काम आशिल्लें की एक आमदार आनी जबाबदारी कितें फॅक्टरीची आमचे कडेन उरची आनी ती लोकांक घेवन फुडें म्हणून हांवें म्हजे पद्दतीन म्हाजी स्वताची ओन कॉस्टान गेली 1 म्हयनो कंप्लिटली हातूंत भितर राबलो कडेन आसा. वेगवेगळे एजन्सीक सगळ्यांक घेवन फुडें गेल्ले कडेन आसा आनी त्या एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान आमकां आयज जी एक एजन्सी मेळ्ळी कडेन आसा तांकां घेवन जेन्ना हांगा हो विशय मांडलो कडेन आसा तेन्ना हांगा येतकीर अशें लक्षांत येयलें की टोटल सरकाराचो विशय आसता वेगळो आसा. सो ना हाजी कशें जावं पूण शेतकारांक लॉस जावपा मागीर इतलोच विशय आमचे उसाचे शेतकार जे आसात
सरकार म्हणटा की तांकां फुडली पळय 3 वर्सां किंवा 4 वर्सां आमी जगोवपाचें कितें आसा तें आमी तांकां पयशे दितलेच तशें सरकाराचो विशय आसा आतां सांगपा सांगले त्या प्रमाणे ते म्हणटात की टायम टू टायम म्हणजे 2000 आतां जी पळय रेट आसा त्या रेटीची पळय 2-3 वर्सां म्हणजे जेन्ना कंटिन्यू जो एक ऊसकार आसा तो ऊस जर करता जाल्यार ताका आमी त्या प्रमाणे फुडली रेट दितले मागीर तो ऊस तो कोण व्हरो ते लागला म्हणटा ते कोण व्हरतले सुद्दां दुसरे भायल्यान जर कोण येता व्हरपाक जाल्यार ते तांचे पयशे घालून ते व्हरतले पण आमी मिनिमम जो प्रायस दिवपाक केले कडेन ते दिवपाक आमी खंयच आडोवपा ना अशें सरकारान उतर केल्ले कडेन प्रसाद बाब, डू यू फील तुमकां दिसता की सरकारान हेजेर गंभीरतायेन विशय हो विचार करचो कित्याक आनी एका वर्सान इलेक्शन्स आसा ना जाल्यार तितून हो एक विशय जावंक शकता घेवपाकच जाय गंभीरताय विचार करपाक शेतकारांक आयज आमी म्हणटा आत्मनिर्भर आयज भारत जावपा जाय आत्मनिर्भर जर भारत जातले आयज जाल्यार आमी आज शेतीचो जो विशय आसा तो खंयच्याय हातूंत क्षेत्रांत आसा तो आमी आज प्रामुख्यान हातीक घेवपाक जाय आयज ते करूंक ज्या मनशा कडेन जमीन आसा तेणी ती जमीन कसपाक जाय अशें म्हाजें तर मत आसा जाल्यारच आमी मनीस आमी जगपाक पावतले आनी तेन्नाच तो मनीस आत्मनिर्भर जावंक शकतलो सो खंयचीय शेती आसूं ऊसच म्हणना खंयचेय एग्रीकल्चर फॅक्टर जाल्यार त्या मनशान ते करपाक जाय सो सीएम इज पॉझिटिव्ह ऑन युअर प्रपोजल यू फील ताणी ह्या प्रपोजलाचेर आपण विचार करता म्हणून सांगला ताणी सांगलाच आपला विषय कितें आसतो पण तरी सुद्दां ह्या प्रपोजलाचेर विचार करता म्हणून सांगला आनी एक थोडे दिसां भितर कळयता म्हणून कशें आसा गेल्ली 10 वर्सांक एग्रीकल्चराची पळय डिपार्टमेंट आसलें शुगर फॅक्टरी टोटली कॉलेज जाल्ली तातूंत कांय ना सो हें जर ना तो रॉ मटेरियल तयार करता जाल्यार ते थोडेशे एग्रीकल्चर जे सेक्टर आसा तो स्ट्रॉंग जावपाची गरज आसा फॅक्टरीक जेन्ना वतले रॉ मटेरियल 100% तयार जाता आतां रॉ मटेरियल कमी कित्याक जालो रॉ मटेरियल कमी जावपाक आनी ती फॅक्टरी खंय तरी बरोबर चलनाशिल्लें लोकांक गायडन्स मेळनासलें एग्रीकल्चर जो सेक्टर जो फॅक्टरी भितर आसा सो उशेल वाडोवपाचो ऊस वाडोवपाचो एक म्हणजे एग्रीकल्चर सेक्टरान जो म्हणजे MD धरून बाकीचे जे कोण आसा सगळे ते 4-5 ऑफिसरान सगळे फील्ड ऑफिसर जे आसा ते जेन्ना सक्रीय ना तेन्ना ऊस वाडोवपाचो प्रश्नच येना लोकांक खंय तरी मोटिवेट करपाचें आयज सरकारान गेल्ली 10 वर्सां तरी खंयच केल्ले कडेन ना गव्हर्नमेंट म्हणटा की आपण मेज प्रोडक्शन वाडयता हां मेज प्रोडक्शन विशय कितलो आसा की शुगर फॅक्टरी चलता जाल्यार आमकां ऊस जायोच नो डावट मिनिमम 1,70,000 टन ऊस आमकां मिनिमम जाय जर नो लॉस नो प्रॉफिट चलतले आयज आमचे कडेन गोंयांत सद्याची परिस्थिती 35,000 आयिल्ले कडेन 35,000 टनांचे कशें पावली हेजेर विचार करा गेले 10 ते 12 वर्सांक एग्रीकल्चर सेक्टर येना लोकांक मोटिवेशन करपाक कोणूच लोक येना म्हणजे थ्रू गव्हर्मेंटा वयच्यान तेन्ना ऊस जो करपी मनीस हो आवडीन स्वता आपण करतालो तरी सुद्दां तातूंतल्यान तो करप काडटालो पूण मोटिवेशन करपाक जाय ऊस खंयची चेंज करपाक जाय जावं ताची वरायटी चेंज करपाक जाय रिकवरी खंयची मेळप उसाची मेळपाक जाय जी ओवरऑल विशय आसा तो केन्नाच केन्ना घेतलो ना आयज जर आमी विशय हो घेतलो कडेन आसा जाल्यार तसोच घेतलो कडेन की एग्रीकल्चर सेक्टर पयलीं इंडस्ट्री भितर सगळें सगळ्यांत पयलीं चेंज जावपाक जाय आयज जेन्ना फॅक्टरी संजीन हाती घेता तेन्ना एग्रीकल्चर सेक्टर सामकें चेंज जाल्ले आनी आमी गांव म्हणजे गांव स्तरा लेवलाचेर एक मनशाच्या एक आतां आमगे एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट भुरगीं कितले आसा जवळ जवळ 120 भुरग्यां सद्या पास आवट जाल्ले कडेन आसा आमी एक 30-35 भुरग्यां थंय एकोमोडेट करूं शकता आनी 30-35 भुरग्यां भितर आमी घेतले जाल्यार म्हाजे कोतान एक शेतकाराक 50-50 शेतकार तर आमी एक भुरग्या कडेन दिले जाल्यार ओवरऑल कितें चेंजीस आसा एग्रीकल्चर सेक्टराचेर तो चेंजीस जावंक शकता आनी लोकां कडेन सुद्दां शेतकारां सुद्दां म्हाजी एक विनवणी आसतली म्हणजे आमचे हेजे कडच्यान की जे फॅक्टरीचे जे स्टाफ सांगता म्हणजे एग्रीकल्चर सेक्टर सांगता त्याच पद्दतीन तुमी यूज करपा जाय जेणे करून रिकवरी येवपाक बाकी सगळ्यो गोश्टी म्हणजे प्रत्येक गोश्टीचे म्हणजे जाग्यार स्पॉट व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय आनी डे बाय डे रिपोर्ट वयर फॅक्टरी कळपाक जाय तेन्नाच तेचेर ते चेंजीस जातले जे पळय सगळे म्हणजे त्या फॅक्टरी कितले पळय सगळे उनीर सगळे लागले कडेन आसा सगळे सांगपाक सगळे गेल्ले ते सगळे करप्शन घाल्लें तें करप्शन जर बंद जातलें जाल्यार टोटली हो विशय एग्रीकल्चर जाग्यार आमी रिवायव केलो ते रिवायव जाले जाल्यारच ऊस वाडटलो आयज परत जवळ जवळ 70 ते 80,000 टनाचेर गेल्ली 2 वर्स फुडली 2 वर्सांक ऊस वाडपाक कांय हरकत ना पण आमी सक्रीय आसपा आमी सक्रीयच ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा वयच्यान सो हो विशय जावपाक जाय आतां ना करप्शन अशें म्हणना हांव पूण फॅक्टरी ज्या म्हणजे तेन्ना कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटा कडेन आशिल्ली आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करप्शन म्हणना तुमकां फॅक्टरी भितर ती गेले नंतर ती मेंटेनन्स जावं बाकीच्यो गोश्टी आसा त्यो खुबश्यो गोश्टी घडटात आतां पळयलेल्या कळटा रिपोर्टां आमी काडलेल्या कळटा स्टाफ थंय म्हणजे गरज नासतना एक्स्ट्रा स्टाफ थंय आसा सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी विचार केल्ले जाल्यार आमी खंय तरी आमी फायदेशीर एकदम म्हणना पूण खंय तरी नो लॉस नो प्रॉफीट आमी हाडूं शकता सो युअर मीटिंग वाज सक्सेसफुल विथ सीएम मिटींग सक्सेसफूल जाला तर हाजेर एक 4 दिसांक सीएमान विचार करचो कित्याक ताणें आपल्या मत दवरले कडेन आसा की आपण टोटली फॅक्टरी नवी बांदतलो आनी काडून खंय तरी एक आमचे आउटसोर्स करतलो हे ताणें विचार सांगले कडेन आसा सो एट द सेम टायम ते कांय करनासतना म्हणजे ते करपा जाल्यार फुडें तेणी पावल घालपाक जाता म्हणजे येणाऱ्या 3 वर्सां ते 4 वर्सां इतलो टायम वता तातूंत भितर हो ताणें विशय घेतला जाल्यार निश्चितच ह्याच प्लांटाचेर ती फॅक्टरी आमी तांकां थोडी फार तरी प्रॉफिटा हाडून दाखोवंक शकपाची एक म्हाका तरी एक म्हणजे तो विश्वास आसा अशें म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान थोडो जर कितें इनपूट आसा तो घालपाची गरज आसा ते घातले जाल्यार जातलें फाटी डेप्युटी सीएम बाबा पावलेकर थोड्या शेतकारांक घेवन सीएमाक मेळिल्ले विशयाचेर तांच्यानी सांगलें बेगीन तेजे तोडको काडटले ते शेतकारी हॅपी आसा तुमकां दिसता की हेजें राजकारण चड जाता डेप्युटी सीएमाक आयज आमी आपयल्लें म्हाका जस्ट फोन आयला तांचे कोण क्लोज एक रिलेटीव म्हाका दिसता
कार्यकर्ते कोण एक्सपायर जाला कॉलेजीन सांगले कडेन आसा हातूंत राजकारणाचो प्रश्न ना पयलीं म्हळ्यार तांचे कडेन दिल्यार पयलींच दिल्ले कडेन आसा स्वता दिले नंतर ते फॉलो करपाक लागले कडेन आसा पूण मिसमॅनेजमेंट भरपूर जाला राजकारण हो एक वेगळो विशय आसा पूण मिसमॅनेजमेंट भरपूर जाला आनी ताका लागूनच खंय तरी लॉस जाल्ले कडेन आसा आयज जवळ जवळ एक कोटी म्हणजे 140 कोटी सुमार ती लॉसान आसा सो मिसमॅनेजमेंट जाल्ले कारणान हें जाल्ले कडेन आसा आनी तेजेर आनी सरकार हें चलूंक शकना डायरेक्टली करूंक शकना हें बी आमी मान्य करता पूण सरकाराचें लक्ष दवरून जर आमी खंयची तरी एजन्सी घेवन ते काम करूंक शकता जाल्यार करपाक मिसमॅनेजमेंट सगळेच म्हणटा गव्हर्मेंट देखून म्हणटा थिंगा मिसमॅनेजमेंट पूण वाय देर इज नो इन्क्वायरी ऑन दीस मिसमॅनेजमेंट हां इन्क्वायरी कित्याक नाका म्हणटा हितून मिसमॅनेजमेंटाचे एक्शन एक्झॅक्टली आमी तेच मागताले तुमकां खबर आसा गेले फाटले जेन्ना Mismanagement 5 कोटी चाळीस पळय एक 30 एकट्याक आमची टोळीक एक गेले 5 कोटी दिसले मिसमॅनेजमेंट पूर आमी लयला कुसवेलो आमी जवळ जवळ 4-4.5 कोटी ट्रान्सपोर्टाचेर उडयले गरज नाशिल्ली हांगाच तर आमी ते 2-2.5-3 कोटी घातले ही थोडक्यात ती चालू करपाक जाय पूण आमी लयला फॅक्टरी ऊस घातले नंतर ट्रान्सपोर्टाचे जवळ 4 ते 5 कोटी उडयल्ले कडेन आसा तेजे भायर आनी काही गोश्टी म्हणजे खूब कडेन ही चुकीची डिसिजन घेवनच हे म्हणजे हे बदनात आयिल्ले कडेन आसा आणि एक वेगळो विषय तुम्ही IIT सतत सांग्यार मागताले आतां सत्तरीन IIT येयल्या पण थंय लोक ओपोज करता तुमकां दिसता तुमी आजून वेलकम करता विड्यार हांव वेलकम करपाक रेडी आसा कित्याक आमचे ती ओपोज त्या प्रमाणान जाल्लो नाशिल्लो आनी जाले जाल्यार म्हाजे कडेन 3 सायडी आसा आनी ते गव्हर्मेंटान सविस्तर मांडले कडेन आसा आनी थंय खंयच्याच परिस्थितीन लोकांक लुकसाण जावपाक की कांयच विशय येना म्हणजे शेती बादी कोणा वचना झाडां मारपाचे मोठे प्रमाण प्रश्न येना सो हांव अजून वेलकम करता म्हाका कांय हरकत ना IIT तुमी अजूनय वेलकम विचार करता करचे ताचेर IIT वेलकम केलो तुमी 3 सायडा ते खंय आमदार लँड कसले थंय ना लँड कशी आसा आमची सरकाराची एक लँड आसा आमची डायरेक्ट क्लियर रेवन्यू डिपार्टमेंटाची एक लँड आसा एक आसा ती फॉरेस्टाची आसा पण ती झाडपेड कांयच ना टोटली अशी ऑक्युपेड आसा आनी एक आसा ती आमची सोसायटीची आसा 3 जमनी आमी सरकाराक दिल्ली सो 3 जमनीची आनी एक फस्टूच जमीन आमी सिलेक्ट केल्ली तातूंत ऑलमोस्ट फावंडेशन घालपाचो टायम आयिल्लो थोडेशे एक 2-3 जाण म्हणजे एनक्रोचमेंट आसा तांकां सायडी काडपाचो आनी विशय काबार आतां कित्याक करूंक ना? करपाचो त्यांनी ते जालें ना म्हाका खबर ना ताचेर हांव कांय उलोवंक शकना त्या टायमाचेर ते जालें ना आनी तेणें अकस्मात एक खंयची आमची कॅबिनेट मिटींग जाली आनी तेणें सायड चेंज केली सो गव्हर्मेंटान अजूनय विचार करचो गव्हर्मेंट हांव वेलकम करता म्हणून सांगलें गव्हर्मेंटान विचार कर कसलोच त्रास गव्हर्मेंटाक जावचे ना सांग्याक IIT दिल्यार तेजी हमी हांव दिवंक शकता ना कित्याक आतां मेलावलीचो लोक तर ओपोज करता फुली हांव तांचे काय उलयना कित्याक मेळावलेचे ना पूण थिंगा लोकांची ओपोज करताले हेंच्यान व्हरची म्हणटा तूं थिंगा ओपोज जाता म्हणल्यार तुमच्या सायडीच्यान व्हरची म्हणटा तूं ना आमच्या सायडीन व्हरपा ते ताणें ठरोवपाचें तें म्हाका गव्हर्मेंटान ठरोवपाचें ताचेर आमकां यू ऑलवेज रेडी या आय एम ऑलवेज रेडी दे शूड रिथिंक कित्याक खुबशे आमी ताचेर IITचेर संपूर्ण अभ्यास केल्लो मनोहर भाई आसतना तेणी उतर दिल्लें की IIT ही आमकां सांग्यारच आमकां दितली म्हणून आनी ते प्रमाणे सगळें काम ते जाल्लें फक्त मायनर थोडी गोश्टी आशिल्ल्यो लिटिगेशन आशिल्लें ते जर बसून तर अकॉर्डिंग टू म्हाजे दिसता CM आमचे CMान घेवन बसपाचें किंवा AG सर घेवन आनी रावंड कॉन्फरन्स बसले जाल्यार तो विशय सॉल्व जाता अशें म्हाका दिसता No, but you think government should rethink of shifting it to your constituency? ना तशें हांव म्हणूंक शकना सद्या आमी दिल्ली कामां इन प्रोसेस आसा आनी फुडें वता तशें हांव ना म्हणना पूण IIT जावपाक जाय आशिल्लें कित्याक आमकां मत आसलें की सांग्या भितर मेजर प्रोजेक्ट अशें कांयच येना आनी म्हाजे कडेन जमीन आसा जी जमीन अशा प्रोजेक्टा खातीर यूज करपाक मेळटा जे जाग्यार लोकांचे त्रास जायना लोकांक शेत वचना लोकांक भात वचना लोकांक कसलेच गोश्टी म्हणजे त्रास अशे एग्रिकल्चर सेक्टर कांय प्रॉब्लेम जायना आनी ही इंडस्ट्री म्हणजे एक एज्युकेशन हब न्ही हें आनी तें जालें जाल्यार कितें वायट आसा सर पूण आतां थिंगा ओपोज आहा म्हणून तूं गव्हर्मेंटा कडेन म्हणटा बाबा हिंगा व्हरलें म्हणून ना ना ती ओपोज आसा तेणी ऑलरेडी तेणें व्हेलें न्ही हय. तें तेणें व्हेलें जाता आतां न्हू सपोज म्हाका. दिसता तुमच्यान जायना म्हणून परत गोंया खातीर उरपा जाय दिसता आनी गोंयांक जावपा जाय IIT जावपा जाय असं अशें सांगा न्ही वचून. प्रॉपर लोकांना ओपोज कित्याक जाता तेजेर विचार करपाची गरज आसा लोक ओपोज इतल्या खातीर जाता कारण आज यूथ मॅक्झिमम भायर सरले कडेन आसा प्रत्येक गोश्टीक आज ओपोज करतात लोक हांवें ओपोज आमी गव्हर्मेंटान खंय तरी लोकांक समजून घेवपाक जाय जेन्ना खंयचोय प्रोजेक्ट एका इम्पॉर्टंट आसा आयज सायट सिलेक्शन बरोबर जायना ताका लागून सायट सिलेक्शन जाल्या नंतर त्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची बी गरज आसा त्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप जायना खंय तरी पडटा आज ऑफिशियल्स म्हणा किंवा गव्हर्मेंट म्हणा तांणी कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय कॉन्फिडन्स घेतल्यान लोकांक समजता बाबा ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आमकां फायदो कितें आसा किंवा नुकसाण कितें आसा समजता तुमचो लोक वेलकम करतालो तिका आं फुली वेलकम करतालो ओपोज कांय नाशिल्लो तुमच्या ना थोडे 2-3 तर शेतकार म्हणजे एन्क्रोचमेंट केल्ले एक 2 जाण सोडले जाय जाल्यार बाकी कोणाचो प्रश्न नासलो बट तुमचो मेसेज गव्हर्मेंटाक की जाता जाल्यार आमच्या हाडून व्हरचें समज जर IITची सायट आतां चेंज करपाचो विचार जालो गव्हर्मेंटान ठरवचें म्हाका कांय तेजें बंधन ना हां. आमी सदांच गव्हर्मेंटा बरोबर आसा सध्या तरी डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगले कामां आयकता एक फुडें व्हरपाचे प्रयत्न आयकता म्हणल्यार फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करता आनी आमी ताका सपोर्टी आसा सपोज तांकां दिसता की IIT हांगा गोंयांत उरची परत ती भायर वचून कित्याक कांय लिमिटेड टायम आसता कितें हां आनी त्या टायमा पर्यंत उरची जाल्यार सपोज ती चड मेजर वचून जाता जाल्यार आमी वेलकम करता इतलेंच म्हाजें मतान ओके थँक्यू थँक्यू